गोंयांत गोंयकार सुरक्षीत उरूंक ना. गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था पेड्ड्यार जाला. मुखेलमंत्र्याचे प्रशासकीय यंत्रणाचेर लक्ष ना आनी हे खातीर गुन्यांवांचो आंकडो वाडटा असो आरोप काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष अमित पाटकर हाणें केला. आज गोयचे जी इमेज आणि गोयचे जे नाव आसा ते आज देशभर वाट लागिल्ले इन टर्म्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. पयलीं म्हणटा कार्डियक अरेस्ट, मागीर म्हणटा मर्डर, थंय कोणाचो भुरगो एक्सिडंट जालो म्हणून लापता जाता, बापूय येता थंय एलिगेशन करता की ते किडनॅप, थंय आनी एक कोणाचो भुरगो मरता, ताच्या म्हाका दिसता आवय बापायन परत आरोप केला मर्डर म्हणून. चल्ला कितें ह्या राज्यान? आणि आज तुम्ही केन्ना आयकल्ले गोंयान केन्ना शूट आउट? म्हज्या 38 वर्साच्या कार्यकाळात हांवें तरी केन्ना आयकुना. म्हाका दिसता गोंय इज गोईंग इन अ डिफरंट डायरेक्शन. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जंगल राज लायक यूपी. आणि हे जर अशेंच जर कंटिन्यू उरलें जाल्यार हे भाजप सरकार म्हाका दिसता गँग्स ऑफ वसेपूर करून उडयतलें गोंय. सांगपाक खूब एक्चुअली दूख भोगता. म्हाका दिसता वी आर इन अ स्टेट ऑफ बनाना रिपब्लीक शें दिसता म्हाका. गव्हर्नन्स इज ए टोटल कोलॅप्स. होम मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्र्याक राज्यान कितें चलता तें खबर ना. ताच्या स्वताच्या लॉ मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन शूट आउट जाता आणि हे बिजी अपलोड फोटो अपलोड करपाक.